सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलच्या मरणा उपरांत अमालेकितांचेर जोत करून दावीद परतलो आनी चिखलाग म्हणटा थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलच्या झुजा मळार थांब एक मनीस आंगाक पिंजलोले घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां सांग म्हाका. ताणें परतीपाळ केलो, झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जण जमनीर शेवटोंक मेले. साऊल आनी ताचो पूत जोनाथन हेयी मेले. तेन्ना दाविदान आपली आगोस्त्रां पिंजलीं आनी तशेंच सगल्या तांचे बरोबर आसलोल्यांनी केलें. साऊल आनी ताच्या पुता पासत सोर्वेस्पोराची पोरची आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांजे पर्यान तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वाखाणणी केली अशी, ओय इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी वडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशें म्हूण पडले जायत. साऊल आनी जोनाथन मोगाचे आनी अपूर्बायेचे. जिवितांत तशें मरणांत ते दोशी जावंक नात. गोणीवून सुडसुडीत आनी शिवा परस बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या दुवांनी साऊल पासत रडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोल्यो आनी भांगारा शिंगारान तुमकां न्हेटयलोल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशें म्हूण पडले. जोनाथन म्हज्या बाबा, तुका लागून हांव सगलोच खोतीक कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून अदीक अपूर्बायेचो. म्हजो तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय करतना कशें म्हूण पडले आनी झुजाची आत्यारां कशीं म्हूण मोडलीं. देवाचे उतरे, तुज्या मुखार